फुडले विधानसभे पयलीं कायदो हाडून रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजिंग सोसायट्यो आनी सेल डीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांचो विशय सुटावो करता। महाराष्ट्रात जसो मोफा कायदो आसा त्याच धर्तरेचेर हो कायदो हाडटा। सहकार, महसूल आनी कायदो खात्यान ह्या केशींचो अभ्यास करून आपल्याक अहवाल दिवचो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजिंग सोसायट्यो आनी सेल डीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांच्या विशयाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। हाचेर विरेश बोरकार, विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल आनी आमदार दिगंबर कामतीन उलोवप केलें। ते पोन्ने बिल्डिंग आसलो ते बिल्डरान डेव्हलप केला, फकत एग्रीमेंट फॉर सेल केला आनी फुडें कांय केलें ना। थोडे बिल्डर ते ओरिजिनल डेव्हलपर आनी बिल्डर एग्रीमेंट करून ते मेले। आतां हे लोक अजून आहात विथ एन एग्रीमेंट। दे डिडंट डू अ हावजिंग सोसायटी। कितें हावजिंग सोसायटी केलो ना तो चिंतालो कायदो केन्ना चेंज जाल्यार हांव आनी बांदतलो, तो फायदो घेतलो अशें दवरलें तेणें। कित्याक एक पाटी सोसायटीक विकली जाल्यार सोसायटी फॉर्म जाली, कायद्यांनी रेजिस्टर जाता, मागीर सोसायटी हें दिता सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशीप, पूण तेंगे ताब्यांत वयता आनी सगळें तेंगे हातीन आहा। हो गेलो मागीर देखून दॅट इज एक प्रॉब्लम तेजे पासून। दुसरें तांकां फोर्स नाशिल्लें करपाक, थोडे 4 फ्लॅट 6 फ्लॅट आनी लोक अशे उरले मेले आनी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जालें। आतां प्रॉब्लम लोकांचो कितें, केन्ना सेल डीड करूंक गेले जाल्यार, मॉर्टगेज करूंक गेले जाल्यार, लोन घेवपाक गेले जाल्यार रीण कांय करूंक जायना। कितें एग्रीमेंट आसा, एग्रीमेंट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल, फकत इंट्रस्ट इन सेल। हाऊस नंबर आसा, हाऊस टॅक्स आहा, म्हूण फुडें कांय ना। सो इन महाराष्ट्रा एक कायदो आसा दॅट आमी म्हाका दिसता नाव रेरा हॅज टेकन केअर ऑफ इट, बट दॅट इज प्रिवियस टू रेरा, दॅट्स वाय माय कॉलिंग अटेंशन इज स्पेसिफीक। दॅट कायदो आसा तो महाराष्ट्राचो, if that can be brought in here, because giving amnesty will only give provision for this, but you can't, unless you have a title, you cannot convey that sale deed exemption and all will not happen. So my respectful submission is that if something can be worked out, even a provision where these people have died or how it can be done, like an administrator or your officer can execute on behalf of the owner, कित्याक सगळे आसतले जॉयंट येवपाक। So my respectful submission is this can be done. होम बायरांक प्रोटेक्शन मेळूंक जाय, हेल्दी रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट जावंक जाय आनी लॉंग स्टँडींग इश्यूज आहा ते रिजॉल्व जावपाक जाय। हाज्या खातीर महाराष्ट्राचो हो लॉ घेवप आनी ताचे की हायलायट्स घेवप हें गरजेचें अशें म्हाकाय दिसता। तेन्ना मोफा एक्टा अंडरान ते सोसायटी रजिस्ट्रेशन जाताले। आमच्या गोंयांत असो एक्ट ना। आतां हितून कितें जाता स्पीकर सर, जे बिल्डर जे बांदलेले तेणे एग्रीमेंट ऑफ सेल केलो, आतां तांकां फायनल पेमेंट केला हो हे लोकां कडेन ना। दुसरी गोष्ट जाता स्पीकर सर, जे लोकां कडेन सेल डीड ना पूण सोसायटी अंडर ते बेनिफीट घेवपाक 2%चे 1.5%चे सेल डीडाचे तेणे बेनिफीट करून सेल सर्टिफिकेट आनी वो सेल तेजे हें आसता स्पीकर सर, म्हणजे टू शो द ओनरशीप। आतां हो एक्ट जो शेअर सर्टिफिकेट आतां हो एक्ट जो करूंक पडटलो, जेंकां हेंकां कायदेशीर दिवपो पडटले जे जागो, हितून भितर we will have to put so many things in place to see whether those people have paid the builder the entire amount as per agreement of sale, which who will prove. Number 2, title builder जो असता normally किती करता स्पीकर सर, एक बिल्डर बांधता एक बिल्डिंग, ओनर जागेचो दुसरो असता आणि तो एग्रीमेंट ते बरयता पण कॉपी दिना, दॅट इट इज आउट ऑफ काइंड आणि अशें तशें। सो हितून भितर हो गोल इश्यू आसा स्पीकर सर। म्हाका दिसता सारकोच विचार करून जो कायदो हाडपाचो ऑनरेबल सीएमान प्रॉमिस केला फॉर द हाऊस, की खंय तरी सुटकारा हे जावपाक जाय। बरी 25 वर्सां 40 वर्सांचो बिल्डिंगी आसा तांचे सेल डीड जावना, अशें सगळे मडगांवनी सगळे कडेन आसतलें। बिल्डर जाणे बांदिले ते बिल्डर्स मेले, तातूंतले थोडे शेअर होल्डर्सय मेले आनी खूब कडेन कितें आसा, कोऑपरेटीव सोसायटी फॉर्म करूना, दे हॅव फॉर्म असोसिएशन फॉर मेंटेनन्स ऑफ ए बिल्डिंग, आणि बिल्डर्स हॅव नॉट ट्रान्सफर्ड द बिल्डिंग इन द नेम ऑफ द सोसायटी, सो दे डोंट गेट टायटल। फक्त एग्रीमेंट फॉर सेल आसा आणि पोजेशन लेटर दिला, त्या पोजेशन लेटराचेर दे हॅव टेकन पोजेशन आणि दे स्टे देयर। आमी महाराष्ट्रात जसो एक्ट आसा त्या संदीचेर हांव म्हणटा तें जाता तितके बेगीन आमी एक म्हणजे फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं ऑर्डिनन्स हाडटा आनी मागीर एक्ट पास करता, बट विदीन 3 months हांव लॉ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटीव डिपार्टमेंट हांकां कळ्ळें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांकां कंबायन येवन सगळो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो सगळ्यांक स्टडी करून वॉट टायप्स ऑफ इश्यूज आर देयर इन द कोऑपरेटीव सोसायटी हे सगळे एकदा हाडटा। तुमचे सजेशन्स घेता, वॉट एवर ती काडून दिवपाक जाय तितक्यांची सजेशन्स घेता आनी फुडल्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली पयलीं वी आर कमिंग अप विथ एक्ट ऑर्डिनन्स काडटा
आणि हे करता इट इज गुड सजेशन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.